आयतार 17 डिसेंबर क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार। मुखेल वळ सोरेस्पराची वाट नीत करात असो अरण्यात एक ताळो बोब मारता। तो ताळो हांव। नियालाक आधार मनांतले विचार मनशाच्या ताळ्यांतल्यान भायर सरतात। ताळो देवाचो, ताळो सृश्टीचो, ताळो रडण्याचो, ताळो अरण्यांतलो आदी। जेन्ना हे सगळे ताळे आमी आयकता तातूंतल्यान जायते आमी शिकूंक पावता। दर एक ताळ्यांत आसलेले बळ आनी संदेश आमचे जिवीत फळवंत करता। जेजूच्या कृपेन जिवंक आमकां आमंत्रण करता। पयले वाचपान जेजूचो ताळो आमी आयकता। जेजू म्हणटा, हांव उजवाडाची आपणायलोली भुरगीं करूंक, गरीबांक बरी खबर आनी कैद्यांक सुटका परगटूंक, जट्टेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला। मोगाशानो असलोच अरण्यांतलो एक ताळो आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां आयकूंक मेळटा। जोआंव बाप्तिस्ताचो अरण्यांतलो आड्डोतलो ताळो। हो सर्वेस्पराची वाट नीत करात असो बोब मारतलो ताळो तो सदांच जेजूक गोवायकी दितालो। ताच्या वाणाची वाडी सोडूंक आपल्याक फावना। सोडवणेच्या इतिहासान ताका खूब म्हत्वाचो जागो आसा। ताची शिटकावणी आयकूंक आमचे पातकी जिवीत सोडून दिवंक जेजूक व्यंग मारूंक तो आमकां स्फूर्ती। देवाचें रास स्थापूंक जोआंव बाप्तिस्त खरो परगटणार जालो। सोत उलोवंक तो हेरोद पादशाक देखून भियोंक ना। पवित्र स्थाना दिसा जेजूचे आमी गोवाय जावंक आमकां आमंत्रण आसा। हें आपोवणें स्विकारूंक तूं आनी हांव तयार आसा काय? म्हजो थाराव जोआंव बाप्तिस्ता भाशेन वायटाचेर निशेध मारूंक म्हाका बळ फावो कर म्हूण मागतलो।